बाप्पा समोर सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मानान उतारले आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान या गाव्या सरेकास्ताल्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरुपकाराक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें वर्तें मोलादीक देणें म्हळ्यार आमचें जिवीत, आमचो जीव. देवान आमकां जीव मात्र दियला न्हय, ताचोच जीव अर्पून आमचो जीव ताणें वांचयला. ह्या वर्ते देण्या बसत आज आमी अर्गां दिवया. हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या सोम्याक अर्गां दिवंक. आनी ह्या वेळा जर आमच्या जिविताद्वारे ताका साक्ष दिवंक चुकल्या जाल्यार ताचें बक्षणें मागया आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक ताचो आदार, ताची कृपा आनी ताचें बक्षणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन संवसाराक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदां लागीं विनंती करता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उंचर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा, आमचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. म्हाका मारतल्यांक म्हजी पाट हांवें दिली. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजें पाट दाखयली, म्हजे काडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मानाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लगींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत. आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. जिवंताच्या गावात सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला म्हजें काळीज. कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत म्हजेर आयलो. कधी दुखीत हांव बुडलो, तवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हाका निवार म्हणून मागलें. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सांत जोकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया.
पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता? तसलो बोवार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गे? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवासी पडल्यात म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगूंक ताज्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता? बाबार्थाची गजाली तशीच. बाबार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो बाबार्थ जिवनांतलो म्हूण येत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक बाबार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका बाबार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका बाबार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोव्या. जेजू आपल्या शिसां सांगाता सेसारिया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्यांक बायसर गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार हांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवादे मदलो एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकी ताणी सांगी न्हय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीक आपोवन बेस्तावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्तावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखल घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे बसत आनी सुवार्ते बसत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. देवाचें उतर हें. वाकर्णी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांतलें निमाणें उतर आमी आयच्या दिसा नियाळाक घेवया. आनी ह्या वरवीं आयच्या आयतारा सर्वेस्पर आमकां कितें संदेश दिता हें आमी नियाळ करया. जेजू शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन म्हळें, जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे बसत आनी सुवार्ते बसत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. जीव वाचोवचो आनी जीव होगडावचो म्हळ्यार कितें? जीव वाचोवचो आनी जीव होगडावचो म्हळ्यार कितें?
हे आमी समजचे जाल्यार आमी आमचो जीव वा आमचें जिवीत खंयसर इन्वेस्ट केलां म्हणलें आमी समजचें. खंयसर म्हजें जिवीत म्हजो जीव हांवें घाला, खंयच्यांत घाला, कित्या खातीर घाला हें समजल्यार मात्र हांव म्हजो जीव वाचयतां वा म्हजो जीव हांव होगडायतां म्हणलें आमकां समजता. वा अशें संगीत जर तुमी वेव्हार करतात वा बिझनेस करतात, खंयसर लाभ मेळटा पळोवन तुमी तुमचो दुडू वा कितें आसा तें ती इन्वेस्ट करतात. लॉस जायचे म्हणून कोणीय खंयच्यान ते पयशे घालिना. कितें म्हणी फायदो मेळाचे, लाभ मेळाचे म्हणल्या खातीर खंयसर चड लाभ मेळटा की तें सोदून शिकोवन जाणवाय जोडन सगळी माहिती आपणावन दुसऱ्या कडेन विचारन कन्सल्ट करन आमचे पयशे आमी थंय इन्वेस्ट करता आनी तितलोच फायदो आनी लाभ आशेता. इतलें हांवें घाल्यात इतलें म्हाका फाटीं मेळाचें. तशेंच म्हजें जिवीत हांवें वाचयचें जाल्यार हांवें तें खंयसर इन्वेस्ट केलां म्हणलें भोव गरजेचें. पूण तशें म्हणून केदाळय हांवें खंयसर जिवीत घालां थंयच्यान म्हाका लाभच मेळाचे, फायदोच मेळाचे म्हणून न्हय. म्हज्या जिवाक लाभ आनी फायद्या प्रास आनीक दुसरे कारणां आसात. म्हजो जीव वाचयचे जाल्यार थंयसर म्हाका खंयसर लाभ मेळटा थंयसर मात्र हांवें म्हजें जिवीत घालचें वा जीव घालचो न्हय, वा फायदो मेळटा थंयसर मात म्हजें जिवीत इन्वेस्ट करचें न्हय. ताच्या की सडीत म्हाका सर्वेस्पर मेळटा गे, सस्नीक जिवीत मेळटा गे, सर्ग मेळटा गे हाचेर होंदवन म्हजें जिवीत हांव इन्वेस्ट करतां. दावीद राय तुमी जाणात, इस्रायलाचो श्रेश्ठ राय. ताणें सुरवेर ताचें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल्लें, सर्वेस्पराच्या हातांत आपलें जिवीत समर्पण दिल्लें. आनी तो म्हणलो सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें कोटें, सर्वेस्पर आसा म्हजें सर्वस्व. आनी ताचेर भरोसो दवरून गोलियाताक तो मारूंक गेल्लो फकत 3 फातोरकाणी घेवन आनी ताका यशस्वी मेळिल्ली. पूण तो राय जाल्या उपरांत जायते फावटी ताचें जिवीत वा ताचो जीव ताणें ताच्या झुजाऱ्यांचेर घाल्लो, सोजेरांचेर घाल्लो, हस्तीचेर घोड्यांचेर घाल्लो, रथांचेर घाल्लो वा ताच्या लोकांचेर ताणें ताचो जीव घाल्लो, जिवीत घाल्लें. पूण निमाणें तो सांगता हांचेर म्हजो भरवंसो दवरच्या की हांवें सर्वेस्पराचेर भरवंसो दवरचो बरो. ह्या सर्व संगतींत हांव म्हजें जिवीत काडटा आनी सर्वेस्पराच्या हातीन दिता. कित्याक म्हाका ह्या खंयच्यांनी जीव दिल्लो ना, म्हाका म्हज्या सोजेरांनी म्हाका जीव दिल्लो ना, वा हस्तीन घोड्यान म्हाका जीव दिल्लो ना, म्हाका जिवीत दिल्लें ना. म्हाका जीव आनी जिवीत दिल्लें जावन आसा सर्वेस्परान. देखून म्हजें जिवीत ताचे थंय हांव घालतां. तशेंच मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवा खातीर एक्सचेंज करूंक ह्या संवसारांत कितेंय मेळना. तुमकां कोणी किडनी दिवंक पुरो, दोळे दिवंक पुरो, काळीज दिवंक पुरो, पूण म्हजे खातीर मोर म्हळ्यार कोणी मरचें नात. कितलोय बरो फ्रेंड जावंक पुरो वा कुटुंबाची कितलींय बरीं जाल्यार तुजे खातीर मरोवंक कोणी तयार आसनात. कांय इल्लेशें तुका कुडीक कितेंय उण आसा तें समा करूंक किडनी दोळे आनी कितें पुरो दिवंक पुरो. जीव दिया म्हळ्यार जीव दिवचे कोणी नात. पूण आमच्या खातीर जीव दिल्लो एकलो आसा जाल्यार तो जेजू क्रिस्त. आनी त्या एका कारणा पासत आमी आमचो जीव ह्या संवसारांत खंयच्याय वस्तूंचेर, संगतींचेर, सक्त्यांचेर घालचो न्हय. बगार आमचो जीव आमी इन्वेस्ट करचो कोणें आमकां जीव दिला ताचेरच. आनी तो हें जिवीत वाचोवंक शकता. ह्या संवसारांतले खंयचेय आमकां आमचें जिवीत वा आमचो जीव वाचोवंक शकना. बगार कोणें आमकां जीव दिला ताणें मात्र आमचो जीव वाचोवंक जाता, जीव तो ससनाक उबारूंक जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या मतींत आमी घेवया, आमी आमकांच रोसून घेवंक ना, आमी आमकांच रोसून घेवंक ना वा खंयच्याय ह्या संवसारांतल्या वस्तूंनी सक्त्यांनी आमकां जिवीत दिवंक ना, जीव दिवंक ना. जिवीत दिलां जाल्यार सर्वेस्परान आनी एक देणें भोव मोलादीक देणें ताणें दिल्लें. आनी हें देणें ताचेच पासून ताणें दिलां. आमचें जिवीत वा आमचो जीव दिला जाल्यार तो जीव ताचे पासून दिला, आमी ताचे पासून जिवंक आसा. पूण चिंतया, एक कुंभार
विविध आयदनां करता, मातयेची आयदनां करता. जावं पुरो ल्हानसो कोळसुलो, जावं पुरो एक मडकी, जावं पुरो एक नुस्त्याचें आयदन वा एक भाण वा कितेंय गात्रान दुसरें दुसरें आसूं पुरो. पूण तें कशें वापरचें म्हणलें कुंभार सांगून दिना. जर हांव मडकी काण घेवन दुसऱ्या खंयच्यागी वापरता जाल्यार तें ताणें कांय करूंक जायना. तशेंच म्हजें जिवीत देवान म्हाका दिलां, तें कितलें मोटवें आनी कितलें लांब म्हाका कळीत ना, तरी पूण हें जिवीत हांव वायट संगतीक वापरता जाल्यार तर हांव चुकोवन पडटां आनी त्या देखून म्हजें जिवीत हांव होगडायतां. तर जिवीत जोडलेल्यांची वा जिवीत बाचाव करतल्यांची लक्षणां कसलीं, जिवीत वांसयतात म्हणल्यार तसल्यांची लक्षणां कसलीं. पयलें लक्षण, जी कोण आपणाचो जीव सदांच वाचोवंक म्हळ्यार सोमयेचेर घालूंक आनी त्या वरवीं वाचोवंक आशेतात, ती सदांच संतोश भरीत आसतात. संतोश भरीत आसतात कित्याक ती खंतीन बुडोवन आसनात. सोमयान म्हळां तुमी गिरपुजा प्रास कितल्यागी वर्ती. गिरपुजो वा ह्या धरणीचे तण आज आसा फाल्यां ना, ती फुलां आज आसा फाल्यां नात, ती इंकत करिनात, कित्याक सर्वेस्पर तांकां रसता आनी पोसता. तशेंच ताच्या की 1000 वांट्यांनी तुमी श्रेश्ठ आनी 1000 वांट्यांनी तुमच्या खातीर सोम्यान जीव दिला आनी त्या देखून तुमी कंत करचे न्ही, बगार संतोश बरी जावन जियोवंक जाय. हें जावन आसा पयलें लक्षण, जी कोण आपणाचो जीव सर्वेस्पराचेर घालतात, सोमयेचेर घालतात, तांचें लक्षण. दुसरें लक्षण, कोण जिवीत विंचता, जिवीत वाचोवंक शकता, आशेता, ती मनशां केन्नाय पुंजयनात. ती केन्नाय पुंजयनात, स्वंत आदाय सोदिनात. बगार ती जें कितें आपणा लागीं आसा, जिवीत 1000 वांट्यांनी सोमयान आमकां तें उदंड मापान दिलां, तें जिवीत वांटूंक आशेतात. कोणी म्हजे आपणा पासत जियोंक तो आशेना. बगार भुकेल्ल्यांक खावंक जावंक पुरो, दुखेस्तांक बुजवण जावंक पुरो, ही सगळीं कोण आपणाचें जिवीत सर्वेस्पराचेर घालता ती मात्र करूंक शकता, कोणीय करूंक शकनात. कित्याक तांकां कळीत आसा आपूण सर्वेस्पराचेर म्हजो जीव हांव घालता जाल्यार, हांव म्हजें जिवीत ताचेर थंय इन्वेस्ट करता जाल्यार जें कितें तो करता तेंच हांवूय करता. जेजून कितें केलें, आपणाचें जिवीत वांटून दिलें. जावं पुरो दुसऱ्यांच्या भौतीक लौकीक गरजां बसत कितें गरज आसली खावंक जेवंक पिडा गुण करूंक थंयसर आपणाचें जिवीत ताणें वांटून दिलें. मात्र न्ही कुर्सार ताचें आपणाचें जिवीतच सगळे मनशा कडला बसत वांटून दिलां. त्याच प्रमाणे जो कोण जीव वाचोवंक सोदता तो मनीस चड आनी चड आपणातावन हेरांक कितें दिवयेत म्हणून चिंता आनी दिवंक सदांच प्रयत्न करता. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी जाकोबाच्या पत्रांत आयकलें, फकत भावार्थ असल्यार फावना, हांव जेजूक पाती येता म्हळ्यार फावना, जेजू म्हजो स्वामी आनी देव म्हळ्यार फावना. तशेंच हांवें जें कितें जेजून केलां त्या परी करूंक जाय, भावार्थाच्यो कोरण्यो आसूंक जाय. जर कोरण्यो नासतना हांव भावार्थ मात्र आसा म्हळ्यार तो फोडकिरो म्हणटा. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी उद्देशपूर्वकी दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. सदां न्हीत आमी केदाळाकी एकटें कितेंय दिवचें, पयशेच म्हणून न्हय, जावं पुरो वेळ, जावं पुरो हेरांक बुजवण, जावं पुरो थोड्यां पासून इल्लेशें मागचें वा थोड्यां खातीर कांय तरी बरीं कामां करचें, हें आमी राखोवंक नजो. आमी उद्देशपूर्वकी पर्पजली आमी जावन खंयसर आमकां हेरांक कितेंय करूंक जाता तें करूंक एक अभ्यास करूंक जाय. कित्याक हो अभ्यास करूंक जाय म्हणटा की जायत्यांक स्पॉन्टेनियसली येता. थोड्यांक हेरांक कुमो करचें, हेरां खातीर कितें तरी करचें तें बरें म्हणून थोड्यांक तें स्पॉन्टेनियसली वा नॅचरल जावन आसा. पूण जायत्यांक तें ना. कित्याक आमी असले एका परिस्थितींत आसाव, असले एका संवसारांत आसाव, सगळें म्हज्या खातीर, सकड म्हज्या फायद्या खातीर, म्हज्या लाभा खातीर म्हणून हो संवसार आमकां बैल्यान दाखयत आसतना आमी ह्या संवसारांत जियेता, आमी तसल्या ओस्याक वळख जाता. आनी त्या देखून आमी अभ्यास करीचे, उद्देशपूर्वक कांय तरी आनी एकल्या खातीर करचें हें अभ्यास करी जाय. आनी हांगासर हें जावन आसा लक्षण, आपणाचें जिवीत इल्लें इल्लेंच वाचोवंक करचें प्रयत्नाचें लक्षण. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज
हो वांचेल आनी ही वाचपा नियाळ करतना सोबयाचो आदार आमी मागया, कित्याक ताणें आमकां जिवे दिला, ताचे बसत आमी तें करसूंक आसा. हें जिवीत होगडावंक न्हय, फकत सुवार्ते बसत आनी सोमया बसत तें जोडूंक आसा. हें जिवीत आमी जोडूंक सोमयाचो आदार आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावी हा. आमचो पवार्थ एकनिजा देवते उत्साहान संगया. सतमानता देवाक, सर्वपदुदार बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भस्वलो, अवकार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलातान ताका कसले, ताका कुर्सार दडलो, तो मेलो आनी ताका केपेलो, तो मेल्यांमध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तें जिवे आनी मेल्यांचे मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबा बसत, फिरगस कुटुंबा बसत, पवित्र सभे बसत आमची मागणी सर्वेस्परांत उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मणेऱ्यांनी वर्त्या मोगान तुझ्या उतराक आपले कान उक्ते करूं आनी तुझे उतार विविध अडकळी मदे लोकांक दैरान परगट करिशे तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाचे समृद्धी खातीर भोव करून दुबळ्यांच्या आनी गरजेवंतांच्या हिता खातीर फावो ती योजना मांडून हाडिशे तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. उतर प्राये वरवीं एकसुरपणा आनी पिडे शिडे वरवीं कश्टांतल्यांनी तुज्या पुताच्या कुर्साक वेंग मारून आपले कस सोसूंक तांकां घटाय दी आनी आमचे सेवे वरवीं ते हाळू करूंक आमकां उदार मान दी म्हूण मागता. आमच्या युवा जनांनी संवसारी वंदवण्याक बुलन आसता कश्टाची आनी त्यागाची वाट सोमकून बऱ्या फुडाराक पावाशे तांकां आदार दी म्हूण मागता. पवित्र एवकरिस्तांत भाग घेवंक जमलेल्या आमा सोमेस्तांनी कुरीस देवाचे जाणवायेची आनी पदवेची कुणा म्हूण समजून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा पासत आमचे जिवीत समर्पीत करिशे आमकां घटाय दी म्हूण मागता. आमच्या खासगी गरजां बसत आमी मागया. बोमगाळ बापा, आयच्या दिसा तुज्या उतरां मुखांतर आमकां नवो संदेश दिलाय. हो संदेश मानून घेवन जिवंक तुजो आदार दी. त्याच प्रमाणे चलत्या जिवितांत आमकां तुज्या कृपेची गरज आसा. आमी चुकोन पडटना परत तुजे सरशी येवंक आनी तशेंच आमचें तावन कितें बरें करूंक जाता तें करूंक उदार मोहन आमकां दी. त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट्या गरजांक तूं पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची तेणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सर्वणे उपकाराशी कर. ही आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें सरायलाय. पण मनशाक तुज्या सारकेचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार दिलोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे सनवयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकणून तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता दाताचे. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परींचे वाण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso God pergatuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पवनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण जे क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता.
आनी हो जिविता सोड आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवकरे तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाती सांजू सेती सोपती मागीर धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगाता मेळोन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यार पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवरच्या नात्रेकलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका
वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सर्वोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभ जिवीत जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुझी, असीम दयाळाय सर्गीची, दैविक आनंदा दुस्कची, भौमिक जीण आमची. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सर्वोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवीत जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिरा, फाटय सांगात आमच्या पैरा, सेवे स्पिरितान आमकां वर, पावय दयेन सर्गा. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सर्वोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवीत जीवदातारा. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सर्वोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवीत जीवदातारा. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कोणीत आमी बगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गुणाचे वाटे सोम्या मगस, कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय, शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेट. कश्टांत हांव आसतना जावं म्हजो वादा, पण म्हजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. कश्टांत हांव आसतना जावं म्हजो वादा, पण म्हजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुण
पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दिवा आमकां भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन